भुरगीं गणितान पास जायनात जाल्यार ताचो दोश तुमच्या भुरग्यांक दिव नाकात. ताका जबाबदार तांचो मेंदू. ताची उदरगत करून भुरग्यांचे व्यक्तिमत्व पुरायेन बदलूं येता. त्रिपुरा फाउंडेशनाचो संस्थापक भास्करन पिल्लयाची ही उतरां. फोनेमिक इंटेलिजन्स विशयाचेर बांबोळी कुजिराच्या श्रीनिवास धेपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स महाविद्यालयांत तो उलयतालो. ताचे बरोबर न्यूरो सायकोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपू कुमार आणि ग्लोबल डायरेक्टर एलायन क्यूपर हजर आसली. विचार म्हणल्यार आवाजांचे गुच्छ. मेंदवाचे जडणघडणुकेत वातावरण भोव महत्वाचें अशें भास्कर पिल्लायन सांगलें. गोंयांतल्या सरकारी शाळांतल्यान भुरग्यांचेर फोनेमिक इंटेलिजन्स शिक्षणीक पद्दत वापरतात आनी ताका लागून भुरग्यां मदीं खूब बदल दिसून आयला अशी माहिती ताणें दिली. The most important thing is what you are doing to your brain. You are strengthening your brain, because otherwise brain by nature mind is negative. Mind is negative and it is wasting its time. There are anywhere between 35 to 50 thoughts in a minute, and out of which most of them are fearful or negative. Do we need these 35 thoughts or 50 thoughts? We don't, because the whole mechanism is faulty. We have not fixed it, and phonemic intelligence is the only technology that gears to go and fix the brain. That's why I say when a student doesn't do well in math or science, don't blame the children, don't blame the teachers, blame the brain. The brain is not working. गोंयांत जो आमचो प्रोजेक्ट चल्ला फोनेमिक इंटेलिजन्स प्रोग्राम, ते आमी सगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी स्टार्ट केला, इम्प्लिमेंट केला. सो फोनेमिक इंटेलिजन्स केल्या उपरांत 7 मिनट लागता ही टेक्नीक करपाक. भुरग्यांचे जे मेन एरियाज आसा ब्रेनान, मेन पार्ट्स आसा ब्रेनान, ते एक्टिवेट जाता आनीक व्हेरी नॅचरली स्टुडंट स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली. तांचे बिहेवियरान बदल जाता, तांचें लक्ष लागता अभ्यासान, अटेन्शन, कॉन्सन्ट्रेशन हें सगळें तांचें वाडटा. बांबोळीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.